दीस सोमार फेब्रुवारीची 16 तारीख 2026. पहिले वाचप जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 1 वोळ 1 तावन 11 पर्यंत. परगांवांत शिंपडलेल्या 12 कुळयांक देवाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवका जाकोबाचो नमन. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार तें भागस म्हणून तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचें तें थिरासाण उपजता म्हणून तुमी जाणात. थिरासाणाच्या पावंडार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणाकीय जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. देव समेस्त मनशांक उपघा नासतना उदारपणी दिता जाल्यान तांकांय तो दितलो. पूण कसलो सुद्दो भाव करिनासतना भावार्थान तो मागूं. कित्याक जो कोण तूं भाव करता तो वाऱ्यार हालता धलता तसल्या दर्याच्या लाराबरी. तसल्या दोड्या मनाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यातावन आपणाक कांय मेळात म्हणून चिंतचें नाका. किरकोळ स्थितीर आसलेलो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हणून व्हडवीक चिंतूं. तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो देखून संतोश पावो. कित्याक तणाच्या फुलाबरी ग्रेस्त मनीस नास जातलो. सूर्य उदेवन वयर सडटना धग सडटा, तवळ तण करपता आनी ताचें फूल जडटा आनी ताची सोबाय भंगोवन वता. तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवाटांत बावोन वता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 67, 68, 71, 72, 75 आनी 76. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पडों सर्वेस्परा आनी हांव वांचतलों. कश्टां वावटीन पडच्या आदीं हांव तुजी वाट सोडून वेतलों. पूण आतां तुजें उतर हांव पाळटां. तूं निजायकी बरो आनी बरेपणूच तूं करताय. तुजे उपादेस म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पडों सर्वेस्परा आनी हांव वांचतलों. म्हजेर आयल्यात ते कश्ट म्हज्या बऱ्याक पडले. ह्या वरवींच तुजे उपादेस हांव शिकूंक पावलों. रुपया भांगारा परास म्हाका अदीक मोगाचें तुज्या तोंडान तावन देंवता तें धर्मशास्त्र. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पडों सर्वेस्परा आनी हांव वांचतलों. सर्वेस्परा, तुजी नियमां न्याय नितीचीं म्हणून आनी तुवें म्हजेर धाडलाय ते कश्ट धगध म्हाका फावो म्हणून हांव जाणां. तुज्या साकराक भासायलाय त्या प्रमाणें तुजो मोग म्हाका बुजवण दिवं. श्लोक. तुजी दया म्हजेर पडों सर्वेस्परा आनी हांव वांचतलों. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचोंक जायना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वोळ 11 तावन 13 पर्यंत. तशें आसता थोडे फारीजेव जेजू सरशीं आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका पारखून पळोवचे खातीर ताचे लागीं एक दैवीक खुणा मागी लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हणून खुणा मागता? हे संततेक खुणा बिलकुल मेळची ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगतां. तितल्यार तांकां पाट घालन तो परत्यान मचव्यार सडलो आनी पेले तडीक उतरलो.
देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. नियाळ. पारखून पळोवचें एक अवगुण न्ही, पूण फारिजेवांनी जेजूक पळयल्ले रितीन एके रितीचें परकीपण दिसून येता. सुवार्थेकार मार्क 8व्या अध्यायांत जेजून जायतीं आसर्यां वा खुणां दाखयल्ले विशीं सांगता. जेजून केल्लीं महत्कार्यां जायतीं, आनी तीं फारिजेवांक पावनात. तांणी जेजू लागीं खुणां मागिल्लो उद्देश जेजूक सतमंचाक न्ही, बगार ताका शिरकावन घालूंक. जेजूचो मनोभाव स्पश्ट करता की ताचीं आसर्यां कोणाय विरोध तर्काक रावून आपल्याच सारकें म्हणून दाखोवंक आनी आपणाक सुवार्तो करूंक न्ही, बगार सर्गीच्या राज्याची शिकवणूक परगटूंक. तें राज परगटूंक आनी अस्तकत्यांक, दुर्बळ्यांक, पिडेस्तांक, देवसार लागलेल्यांक तांच्या बांदपासांतलें सुटोवन बचाव करूंक. येदोळ केल्लीं महत्कार्यां इन्कार केल्ल्या फारिजेवांक पळोवन जेजू मतींत सुसूस करता. फारिजेव जेजून गरजेवंतांक आनी विविध रितीन गवळी नातलेल्या शेळयां बरीं आसलेल्या लोकांक दाखयलेली बिरमूत वा हुस्को समजून घेवंक सलवाले. आमी जेजूचेर भरवोसो आनी विश्वास दृढ करच्याक जेजूची सुवार्ता पुरो वा व्हड खुणां आनी आसर्यांक राखून आसां